देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयलें वाचप धर्मदूताच्या इतिहासांतलें आनी मार्कूचें शुभ वर्तमान. ह्या दिसांनी कोविड-19 कोरोना व्हायरसाक लागून सगळे आमी घरान आसा. सगळीं स्कुलाची भुरगीं घरान आसात आनी एक स्कुलाचें भुरगें आपले मायक म्हणटा, म्हाका चॉकलेटी जाय. ह्या दिसांनी सगल्यो चॉकलेटी घरा कडेन हाडलेल्यो कोबार जाल्यात, दुकानां बंद आसात आनी चॉकलेटी हाडूंक भायर वचूंक शकना. दुकानांय बंद आसात, चॉकलेटी मेळनात. त्या भुरग्याक कितलेंय सांगून सोजमायत ताका तें कळना, कित्याक सदांच तें चॉकलेट खातालें, आतां ताका चॉकलेट मेळना. जेजून शिसा मदें रावन जायतें तांकां शिकयलें, जायत्यो खुणा दाखयल्यो. काना गांवांत काजाराक उदकाचो ताणें सोरो केलो. राज अधिकाऱ्याच्या पुताक बरो ताणें केलो. आरकाराक बरो केलो. 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो घेवन 5,000 लोकांक जेवण दिलें. तो उदकाचेर चलून दर्याचेर चल्लो. जल्मात थावन कुड्डो आसलेलो ताका ताणें बरो केलो. लाजाराक फोंडांत घातलेलो ताका पुनर्जिवंत केलो. जायत्यो अश्यो दुसऱ्यो ताणें खुणा केल्यो. मुखेल यात्निकां बरोबर रावन, वडिलां बरोबर भासाभास करून, जाणकारां बरोबर भासाभास करून सगल्यांक अजाप केलेत. आनी ते म्हणटाले, हाका सगळी जाणविकाय खंयसान आयली. सगळ्यान व्हड विस्मीत जेजून केलें तें तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत जालो. पुनर्जिवंत जाल्या उपरांत पयलोच तो मारिया माग्दलेनाक भेट्टा. मारिया माग्दलेन धांवन वचून दुसऱ्या शिसांक कळयता, जेजू सोमी पुनर्जिवंत जाला. ताचे उपरांत जेजू 2 जाण एमाउस गांवांत वेताले तांकां भेट्टा. ते ताका वळखतात. ते येवन परत शिसांक सांगतात आनी शीस तशेंच परत दुबावतात. आमी खाशा दोळ्यांनी पळयल्या शिवाय ताका सोतमानचें ना. जेजू तांचे मदें येवन उबो जाता. तांकां सगल्यांक मेळटा, पूण तो तांकां भेस्टायता. कित्याक तुमी हांचे सोत मानलें ना? तांच्यांनी तुमकां सांगलोलें की हांव पुनर्जिवंत जालां. कित्याक तुमी तांचें सोत मानलें ना? भावार्थ दवरचे सुवातेर आपलेंच खरें करूंक कित्याक तुमी रावल्यात? तुमी आपलेंच खरें कित्याक कोत्तात? कित्याक तुमचो पुनर्जिवंतपणाचेर भरवसो ना? हांवें तुमकां तर आदींच सांगितलेलें. आनी कित्याक तुमी सोत मानिना? देवाच्या उतरांचेर तुमी कित्याक सोत मानिना? मोगाळ भाव भयणांनो, धाकटुलें भुरगें, ताका स्वीट्स खावपाची रूच लागल्या. सगळें बंद आसा म्हूण ताका खबर ना, पूण चॉकलेट खावंकूच जाय. आपल्याचेंच तें धरून आसा. आपणाक जाय तें जाय. जेजू आमकां म्हणटा, आमचो भावार्थ धाकटुल्या भुरग्यां सारको, की आमी सोत मानूंक तयार ना? की देवाची उतरां इतली मोलाची? ताची उतरां आमच्या जिवितान विस्मितां करूंक शकतात. आमी जर सोत मानलें जाल्यार आमच्या जिवितान सगळें देव आमकां बरेंपण दिवंक सोदता ती येवंक जातलें. मागुया मोगाळ भाव भयणांनो, आमचो विस्वास वाडल्या पुरो म्हूण. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव आनी खुशाल राव.